सगळ्यांना नमस्कार. हांव विनायकिणी. आम्ही आमची गेले म्हणजे यूट्यूब चॅनल तुमचं सगळ्यांना स्वागत करता. इतली दीस ही काही गेलेला बा म्हणलेकू नका ती थोडे बिझी आशिल्ले तशी आता वापस तुमगेलेच राहिले हांव थोडे रांदपा व्हिडिओज कडे वापस हांव शेअर करता. आज हांव करचे स्पेशल आयटम म्हळ्यार वाळी सुक्के. वाळी आंबट गोतसा वाळी पपशफळ आंबट गोतसा तशी नमनमार वाळीच करता ती बेंदी करता ती वाळी कोळंबू करता ती जाल्यार आज वाळी सुक्की करता बारी लाय जाता घंटे सुक्के वरी जाता. बिक्कंड असल्यार बिक्कंड घालून करूं येता जाल्यार तितले बिक्कंड आनी मेळचे उणी नव्हे तशी हांव म्हाजी लायक एक लसूण फण्ण घालून मस्त लसूण फण्ण घालून बारी एक लायक वाळी सुक्की करून दाखयता. हे रेसिपी तुम्ही ट्राय करा ती. आणि वाळी अस नव्हे पूरा काही बारी लायक म्हणटा ती फोलिक ॲसिड फोलेट अंश चड आशिल्ली न्ही ती पूरा काही लायक म्हणून म्हणटा ती. विटमिन ए विटमिन सी विटमिन B12 मॅग्नेशियम मैरे तांब्र अंश असल पुरा कब्बिण अंश मस्त असतंतू. प्रेग्नेन्सी आशिल्ल्यांनी वाळी सेवन केल्यार लायक म्हणटा ती चरडाक पुरा आरोग्याक मस्त चांगा म्हणून म्हणटा ती. त्यामुळे प्रेग्नेन्सी दिवची चढती टॅबलेट्स फोलिक ॲसिड आशिल्ल्याची तशी हां तो फोलेट म्हणून मस्त असे. आणि आमगेल्या हार्टाच्या रक्तनाळाक प्रॉब्लम कसं नाही आशिल्ल्यांनी ते पुरा बारी लायक अनिमियात कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಜೀವಂತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಉಣಿಸ್ತಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಉಣಿಸ್ತಾ तेच नम कसं नाही एक नक्का म्हणून निशक्तीशी जाऊन कंचांत एक इंटरेस्ट असना तशें आसता एक नमनेचे तशें जाल्यार मी ती हें त्यांनी नियमित जावन केन्नाय आमगेले एक वारा 2-3 पंत एक रंदे कसले टायप करून नमनवार कसले डिशेस करून एक वारा 2-3 पंत यूज केल्यार ताका पुरा बारी लायक हे म्हणून सांगून संशोधनान ते प्रूव जाला. अशें जाल्लें निमित्त तुमी हे वाळी सकड घरांत आमगेल्या फॅमिलीचे एक रक्षण करचे खातीर आमी एक चेटये जाल्यार वाळी ओव येता सादारण एक 3 मीटर दाखून 9 मीटर थंय जाल्यार हे वाळी वाडटा लायक जाता. घरांत चेटये जाल्यार वयल्यार पावता तशी वाळी आरोग्य बारी लायक. तुम्ही ह्या वाळी सुक्या भाजी करची कशी म्हणून पळोवन ट्राय करा ती. नेक्स्ट रेसिपी वापस मेळटा. सगळ्यांक धन्यवाद. हांव हांगा 2 काट वाळी घेतले हांव आमगेले अंगडी दाखून हाडलेली. आमगे थंयच्यान वाळी पळयली न्हू तुमी वयला मांद्र तशी आनीची कितें होड जावं का. फस्ट हांव वाळी पल्ल कुंटून विंगड करून घेता तशी देंट विंगड करून घेता. देंट आमी मशिंगा सांगरांदे कितलो व्हड कट करून घालता तितले कट करून घाल्ले पावता. आनी पल्ल नवे ते तशीचे पल्ल मात्र वेंचून पळोवका आमी ते म्हळ्यार केलो पण पल्ल्यान तो सायडल्या पट्ट आसता नाजाल्यार खीड आसता तशें जाल्यार आमी ते पल्ल वेंचून काणू एका वयर एक 10-12 पल्लू दवर न्हू सपूर सिंदून मागीर आड कट केल्ले दीग सिंदून आड कट केल्यार जाता. मस्त कत्रेनी कट करी येता काही ओड विषय नाही. मागीर मस्त सन्न काही सिनका म्हणना इथे म्हळ्यार कुकर आमी सिज्जोत निमित्त लायक सित्ते हें तशें कांय ना जाल्यार एक राश आशिल्ले पळयतना लास्ट इतले जाता तेंची तेजे खातीर 2 काट वाळी घेतल्यार लायक एक रंदे जाता. वाळी सुक्की कर येता तशी वाळी सुक्की करता आमगे ते पुरा जनಕ್ಕೆ वाळी सुक्की म्हळ्यार मस्त प्रितीचे. कितली जना ಗೊತ್ತನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ वाळी सुक्की करतावे म्हणून म्हणटा ती तशी वाळी सुक्की एक पळय येती. आता हांव एक 10-12 पल्ल एका वयर एक दवरन घेवन हांव अशी कट करता अशी सिंदल्यार जाले कत्रेनी कट करी येता अड्डोळी कांय जावका म्हणना वाळी सिंदूक सुलभ. इतू लोड कट केल्यार मागीर सिंदून जातरी दुका लाय जाता तशी सिंदून जातर दुल्ल्यार लायक पल्लोय तशी देंटोय तशीची. आता सिंदून जाल्ला वाळी पल्लो सिंदून दवरला तशी देंटोय कट करून दवरला इतू दीग कट केल्यार पावता. आता मी कुकरांतू सिज्जया हांव कुकर घालून 5 विजील काडता. रंदे कर जाल्यार दाळी ओटू घालून पुरा ओटू घालून सिज्जोचे. आतां देंट फस्ट हांव घालता कुकरांतू चिकेची वग्गी सित्ता न्हू देंटो तशी फस्ट घालता. मागीर हांव पल्लो घालच्यो पल्लो अज्ज वयरी मीठ घाले तुमगेले बिक्कंड असल्यार न्हू बारी लाय जाता बिक्कंड घालत तुमगेले असल्यार वाळी बिक्कंड सुक्के बारी लाय जाता सन्न कट करून हंतू घाली येता बिक्कंड कुकरांत अज्जोटूची. मीठ एत्ता घालचे आनी 5 विजील काडल्यार उद्दा थोडे घालका मात्र इथं म्हळ्यार उद्दा मस्त सोडता ते सुके असल्यार लाय जाता मस्त उद्दा असल्यार तितले लाय जायना तशी. आता मसलाक हांव हांगे 1 स्पून उडदा दाळ घेतल्या नारळ तेल 1 स्पून तू उडदा दाळ 1 स्पून घाली तशी एक अर्ध स्पून जीरी घालता तशी कोथंबरी एक 3 स्पून घाला. जेवण उडीद कोथंबरी घालचे आमगेल्यान पुरा सुक्याक जाल्यार एक 2 जीरी घालून पळय ती टेस्ट बार लाय जाता. तशीच हरवीस आसा मागीर वाटीतना हांव घालता वाळी कंचेर एक 2 हरस समगलो आसा तशी लाय जाता.
ಕೆಲವು ಜನ ಊರಿ ಶೀತ म्हणतात ಕೆಲವು ಜನ ನಂಜೆ म्हणतात जाल्यार वाळी मात्र पुराके तुम्ही गुगलार सर्च केल्यार येता वाळीचे एक बेनिफिट्स कितले म्हणून म्हळ्यार मस्त नमन्याचे आसा तशी बारी चांग वाळी हांव वारा एक पंत जाल्यार करचे आसा वाळी सिजनारी आता मसला एक नारलो घेतला सोयी तशीची एक 7-8 हांव गांवची मिरसांग थोडे चिंचांब आनी एक 10-12 गाटी मिरसांग सुक्की चिके तिक्षे असल्यार लाय जावची ना बरी चप्पी चप्पी असल्यार लाय जायना आता बज्जून जाला उडीद कोथंबरी जीरी बज्जून जाला आता हांव सोयी गांवची मिरसांग गाटी मिरसांग चिंचांब हळदी पिट्टी घालून इतली खरा वाटला आत्ता हे बज्जिलाले उडीद कोथंबरी जीर आसना हे आत्ता घालून हांव वाटयता हक्का हांव दोनी हरवस आसा माय आत्ता घालता खरा वाटुका मात्र सुक्की नवे लना जाल्यार तितली लाय जायना इतली खरा वाटिल्यार पुरो इतली खरा वाटिल्यार बारी पुरंबोळेता आसा मसलाचे आनी लसूण तशीची एक 2 कंद लसूण पुणी पण्ण घालका पुरंबोळ जाता तशी आतां कुकरा विजील पुरा गेला आतां 5 विजील जालें ना आता पळयते सिज्जून कुकर बरी शिलना वाळी कितली तोडे जल्ला पळयते तेच एक कसन पल्लू कंचे आमी बज्जी जो वाळी जो सिज्जयल्यार कंचे आंबट करत जाल्यार इतले तोडे जात न्हू ताजे खातीर 2 काट पण घेतल्यार वाळी रांदे अशी जाल्यार हांव वाट्टोले घालून केलो पण ता कावचे आसा म्हगेले प्रितीचे वाळी तशी आतां पळया 2 कंद लसूण दाडा न्हू नारळाल तेलान पण्णा दवरला चिके रोस्ट जाल्यार लायक लसूण बरी दवे दवे आसतना सगळ्या आमी रांदय गेले तितले लाय जायना हरवटाण येता तशी सम बजका अशी करपा नाका ती हांव सांगला म्हणून आतां पळया मसालो अंतू घाला सुके मसालो चूर दुल्ला उद्दा घालायला हवं आतां वाळी सिज्जयला ते थोडे उद्दा सोडला लाय कोरून एक सिरसिरायला जाल्ले मसालो लसणे अंतू पण्णा अंतू प्रेग्नेन्सींतू डॉक्टर्सान दिवची तसल टॅब्लेट म्हळ्यार फोलिक ॲसिड अंश आशिल्ले फोलेट आयर्न कंटेंट तसल पुरो सकट टॅब्लेट्स दिता ती वाळींतू नंबर 1 म्हळ्यार कंडाबटी आसा फोलेट अंश तशें जाल्यार मी ती वाळी बेस्ट म्हणून सांगीत प्रेग्नेन्सीच्यांक तोंडा भितर ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ अग्र जावचे ना जाल्यार उष्ण बोको अल्सर माउथ अल्सर म्हणटा न्हू ते पुरो जाल्यार लेका वाळी पल्ल्यांतू एक 2 जीरी घालून चब्बून रोस समेत ताजी गिळल्यार बारी चांग म्हणटा ती ते म्हळ्यार दूख उणी करून दिता ताजे उष्ण बोक्याचे मागीर तशी वग्गी गुणय जाता ना जाल्यार एक चूर लोणी घालून वाळी पल्ल्या भितर दवरून चब्बी येता तुमकां उदका अंश वाळी सुक्यांत चड आसका म्हण जाल्यार कलवणेके जाता म्हण जाल्यार थोडे उद्दा मस्त हाडटा नाका ती आतां हांव एक 10 मिनिट हांव एक व्हड फ्लेमार दवरता आसा इता म्हळ्यार उद्दा चिके चडते आसा चिके हाडटो एक आतां एक 10 मिनिट जाल्ले खतखते न्हू आतां पळय चिके उद्दा हाडला आनीक जाल्यार हांव एक 5 मिनिट दवरता इता म्हळ्यार हांव टोमॅटो सार केला कालवणेक तशी हांतूल चिके उद्दा चिके ड्राय जाल्यार लाय जाता बरी ड्राय सुक्क अशी बरें असल्यार लाय जायना हाका बिक्कंड घालका आशिल्लें बारी लाय जातालें बिक्कंड पुरा सरला आमगेले आशिल्लें थोडे तुसांत घालून दवरलेले जाल्यार लास्ट टायम खंयची किरला नेली सुक्के की घालून खाल जाल्यार तशी आतां पळया बारी पुरंबोळेक वाळी सुकी रेडी जाला हे रेसिपी तुमी खंडीत ट्राय करता म्हणून म्हाका गोत आसा मस्त जना सादारण गोत आसना वाळी सुके करता म्हणून तशी तुमी हे रेसिपी ट्राय करा ती मागीर म्हाका कमेंट सांगा ती हे व्हिडिओ प्लीज लायक शेअर सबस्क्रायब करका म्हणून सांगून निमगून घेता तुमगेले सगळ्या लेगी हांव जी हांव मेले मोमोमान एक करचे आशिल्ले कसं गुळ्ळा बज्जी मलगड्यान करता जाल्यार मागीर अम्मा करतली अंत विंगाळ्यान सकड घालून नारळेल तेल गुळ्ळा एक पुसून विंगाळे घालून लायक चिंचांबा उद्दा हिंगा उद्दा दिर्सल मिरसांग धाडून भारी एक लायक गुळ्ळा बज्जी केल्ले हांव ताजी व्हिडिओ एक्चुअली हांव किणीस वासरेंत पुरा घाल्ला तुमकां अनेक पंत हांव एक्सप्लेन करून सांगता हांव ते आमची गेल्यांनी तशी गुळ्ळा बज्जी केल्लेली आसा टोमॅटो सार आसा टोमॅटो साराकय तशीची म्हगेली मम्मा आशिल्ली तिणें टोमॅटो सारा लायक हिंगा उद्दा घालून केलेली टोमॅटो सार पळय आनी सकाळी पानपळ्या हांवें मशरूमा पण्णा उपकर केलेली मागीर थोडे उकडी शीत ताका एक तंबटे सार मेळना हिंगा उद्दा घालले ते सुक्की मिरसांग आनी पण्ण घालून आनी वाळी सुके आनी एक सन्न सन्न करून पिया कच्च्यान घालले गुळ्ळा बज्जी इतली घेवन जेवल्यार धन्य नेक्स्ट रेसिपी वाटो वापस मेळटा हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद वयता